हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करया 2 मिनिट्स दाळ. ताच्या पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, दाळ इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ आवर डेली मिल्स. म्हणजे दाळ आमी एवरीडे जेन्ना जेवण जेयता 1 कप एटलिस्ट दाळ खावपाक जाय एज पर डॉक्टर्स रेकमेंडेशन. आनी समज तुमचे भुरगे ल्हान आसा जे खावू शकता, 1+ आसा पण इन्फंट आसा जाल्यार ताका तर दाळ खूब इम्पॉर्टंट. कित्याक दाळीन खूब प्रोटीन्स आसता, मिनरल्स आसता, न्यूट्रिशन्स आसता, फायबर आसता. सो दाळ इज अ इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ आवर डेली मील. ओके. प्लस दाळीचे हांव तुमकां आनीक थोडे बेनिफिट्स सांगता. सो दाळ आमी समज खाल्ली न्हू जाल्यार आमचे जे आयर्न आसता पळय, आयर्न सप्लिमेंट्स आमकां मेळटा दाळीनसून. इवन ते इन्सुलीन लेवल रेगुलेट करता, बोन हेल्थ आमची बरी दवरता, हार्ट हेल्थ आमची बरी दवरता, इवन ब्लड प्रेशर आमचो रेगुलेट करता, ब्लड प्रेशर लो करपाचो हेल्प करता. ओके. आनी भुरग्यांक तर दाळ व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. तुमी ट्राय करा की भुरग्यांक एटलिस्ट 3 दीस विकांतल्यान दाळ दिवपाची. चला तर सुरवात करया. ताच्या खातीर हांवें हांगासर घेतला अर्दी वाटी मसूर दाळ, अर्दी वाटी तूर दाळ, हिंग, मीठ, हळद, 1 टमाट, ओली कोथमीर, हरव्यो 2 मिरसांगो उब्यो चिरून घेतल्या, मुगाची दाळ, करपिलाची पानां, जिरे, मोहरी आनी एज पर रिक्वायरमेंट तेल. एका आयदनान सेपरेट तूरची दाळ, मुगाची दाळ आनी मसूरची दाळ मिक्स करून ती बरी अशी धुवन घेवपाक जाय. एक कुकर घेवन तातूंत उब्यो हरव्यो चिरलेल्यो मिरसांगो, 1 टोमॅटो मोठे चिरून घेतलेले आनी मिक्स करून धुवन घेतलेली दाळ घालून घेवपाक जाय. दाळीच्या प्रमाणाकून हाफ इंच चड उदक घालून घेवपाक जाय आनी ताच्यो 2 ते 3 सिटी काडून घेवपाक जाय. हांव हांगासर हळद घालिना कित्याक हळद घातल्यार कुकराक सगळी हळदीचो कलर लागता. सेपरेट एका गॅसीर कढाई गरम करूंक दवरपाक जाय आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय. तेल घातलें की तातूंत सांसवां, जिरें, हिंग, मीठ आनी हळद घालून घेवपाक जाय. सगल्यांकीन लास्ट तातूंत करपिलाची पानां घालून घेवपाक जाय. त्या म्हणसर दाळ शिजोवन रेडी जाता. दाळ शिजले म्हणटकीच ती फोडणी घातलेली कढायेन काडून घेवपाक जाय. दाळ घातली की ताका बरो एक खतखतो येयसर गॅस चालू दवरपाक जाय. दाळीक खतखतो आयलो म्हणटकीच तातूंत चिरून दवरलेली कोथमीर घालून घेवपाक जाय आनी मातसो वेळ गॅसार दवरपाक जाय. आतां ही दाळ रेडी आसा सर्व करपा खातीर. हांवें ही दाळ रायसा वांगडा आनी सायडीक निरपणसाची कापां वांगडा सर्व केल्या. ही दाळ खूब टेस्टी लागता आनी खूब हेल्दी आसता. असली म्हजी दाळीची रेसिपी होप तुमकां लायक जातली. ही न्हू दाळ खूब रोखडी जाता, लायक विथीन 5 मिनिट्स. सगळें तुमचें समज सामान रेडी आसा न्हू, जर उकडपाक जाय आनी फोण्णां मारपाक जाय. समज तुमी सकाळची टिफीन करपाक जाय तुमकां लेट जाता न्हू, जाल्यार तुमी ही दाळ ट्राय करून तुमी व्हरोंक शकता. आनी हेतूंतल्यान खूब बेनिफिट्सूय मेळटा आनी रोखडी जाता ती. ओके. तर आयज आमी कशी खाल्लेली, आमी दाळ, रायस आनी कालची म्हाजी तुमी रेसिपी पयली आसतली निरपणसाची कापां. सो दाळ, रायस आनी निरपणसाची कापां ही खूब रुचीक आहले. आनी तुमकां जर तर म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो न्हू जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. असोच मोग आसूं. देव बरें करूं.